म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो तुमकां देव बरी सकाळ दिवं. गुड मॉर्निंग टू यू. भाग्यवन जोसेफ वाज आमच्या गोंयदामान डिओसिसीचे आस्कारेचे पुर्बेची 9 दिसांची तयारी चालू आसा. आयज आमी नोवेनाच्या 4थ्या दिसाक पावल्या 10 जानेराची मंगळार. आमच्या दोळ्या मुखार विशय दवरला तो आमचे कुटुंबीक जिवीत novsorun जेजूचो पाटलाव कोरुया. हो दीस भेटयला आमचे डिओसिसीच्या विधवां विडोज, अनाथां, ऑफन्स, व्हडां, सिनियर्स, दुसऱ्या प्रांतांच्या लोकांक, मायग्रंट्स आनी संस्कृतीकरण इनकल्चरेशन करच्या वावरा खातीर हो दीस. तशेंच दर दिसा आमी कांय वारादां पासून मागता. वी प्रे फॉर द डिनरीज. आयच्या दिसा आमी मागता सियोली वारात जो आतां मागीर 9-15च्या मिसाक आमचे मदें आसतलो. आनी मागीर सांजे दुसरो वारात जाचे पासून आमी मागता तो म्हळ्यार पणजेचो द डिनरी ऑफ पॅन्जीम. सांजे 4 वरांच्या मिसार ती हाजीर आसतली. तुमकां बिश्टें जाणा जावंक आमी तुमकां सदांच सांगत आयल्यांत तुमचे माहितीक लागून सियोली वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो अंजुना, आसागांव, बादें, कामुर्ली बार्देज, ओशेल, सियोली, त्रोपा आनी वागातोर. आनी पणजेच्या वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो बांबोली, शोरांव, ग्रासा, शोरांव, सांत बार्तोलोमेव, कारांजालें, मेर्सेश, पणजे, रिबांदार, सांताक्रूज, सांतिनेज आनी तालिगांव. आतां ह्या 7:30 मिसाची आमी तयारी करता. वेळ जालो. ह्या मिसाक ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी याज्ञीक आमचो भाव पाद्री आल्बान फेर्नांदीस. डिओसिजान कुटुंब सेवे केंद्र हाचो संचालक तो. ही इज द डिरेक्टर ऑफ द डायोसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटर ऑफ द आर्च डायोसिस. आनीक तुमच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान फादराक हांव किरीत भाशेन आमचे मदें येवकार दिता. आनी तुमकांय सगल्यांक बाबा भयणीनो जीं लागशिल्लीं पयशिल्लीं जाय तो तोकूस काडून थंडी पडटा तुमकांय म्हजो मोगाचो येवकार. आनी मागता देवा लागीं न्हूच फकत तुमचे पासून दर मिसाचे सुरवातीक हांव सांगता मागता ही भेट मिसाची भेट हे नोवेन आमकां सगल्यांक ओतम्याच्या फायद्याचें जावचें म्हूण. जें आमी मागूंक पासून नकळो आमकां गमना मागूंक कितें आमकां जाय तें जायते पावट तें पासून देवान आपले जाणवायन आमकां तें दिवचें म्हूण ही आमची आशा. देखून ही देणी आमकां फावो जावंक एकामेकाक मागण्यांतूय दवरुया. आमी एकामेकाच्या पासत मागुया, संवसाराच्या गरजां पासत मागुया. आनी ही बऱ्यांतली भेट बरी करूंक आमच्याय हातान आसा तें म्हणजे त्या वेळार बरे भाशेन जबाब दिवया. मिसाचे जबाब व्हडल्यान गितां गावून तुमच्या आदाराक ह्यो हे पड्डे आसात, स्क्रिन्स आसात. जाता तितली मिसाची भेट बरे भाशेन भक्तीपणान तातूंत वांटो घेवंक आमी सगळीं प्रयत्न करुया. हेंच मागून ही भेट आमकां आत्म्याच्या फायद्याची जावची म्हूण मागता. भावा भयणीनो, सांत जोसेफ वाजाचे परबेची तयारी चालू आसा. आयज नोवेनाचो 4थो दीस. ही तयारी आमकां सगल्यांक ओतमीक फायद्याची जावंक जाय. आमचे कुटुंबीक जिवीत novsorunक आयचो विशय आमकां उलो करता. हें करूंक कसले उपाय आमी घेवं येता हे नियाळून सगळीं आमी उबी रावया आनी मिसाक सुरवात दिवंक गीत गावुया. तुजें कुटुंब एकठांय जाता.
तूं मोगोताय आमचे मोदें जेजूक धाडटाय ओ मोगोळ दिन वाचताको आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विश्वास मोगून जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मदर ट्रिजा आपल्या एका भाशणान अशें उद्गारली, इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग हॅपिनेस अँड पीस टू द होल वर्ल्ड, गो होम अँड लव युअर फॅमिली. तूं आख्या संवसारांत खुशालकाय आनी शांती हाडूंक सोदताय जाल्यार पयलो तुज्या घरा वचून तुज्या कुटुंबाचो मोग कर. आयच्या नोवेनाच्या मिसाचो विशय आमचे कुटुंबीक जिवीत novsorun जेजूचो पाटलाव करुया. आयचो विशय आमच्या कुटुंबाचेर खेरीत लोक्ष घालूंक उलो मारता. दर एक कुटुंब एक मुलावी पवित्र सोबा. आमची ओत्मीक, शारिरीक, मानसीक आनी समाजीक वाड पयली आमच्या कुटुंबांत आकारूंक येता. कुटुंब ओत्मिकायेन गोट उरूंक, जेजूचो पाटलाव करूंक पवित्र सोबेची खेरीत मोन आनी खेरीत प्राथमिकता आनी हुस्को. हो पवित्र सोबेचो हुस्को पाप सायब फ्रांसिस्कान आपल्या दाखलेंत आमोरीस लाएसिया हातून स्पश्टपणी उल्लेख केला. टीव्हीचेर, इंटरनेटाचेर वो आमच्या मोबायलाचेर पळोवंक मेळटात त्या सिरियलां आनी चलचित्रांतल्यो काणयो कसल्यो गाय? कुटुंबांत जोगडीं, एकामेकाचेर दुबाव, काजारी जिवितांत अविस्वाशीपण, सून सासूमाय वो गो बायले मोदें तोंटे. हालींच्या वर्सांनी कुटुंबां तोरेकवार घुस्पा गोंदळाक सांपडून तांचेर वायट परिणाम जावं साबार कुटुंबां प्रश्नांनी पडल्यांत. आमचे कुटुंबीक जिवीत क्रिस्ती तत्वांचेर जियोंक आनी आमच्या कुटुंबांत नवसोरणी हाडूंक जोसेफ वाज आनी ताचे कुटुंब आमकां एक देख. ताची आवय बापूय क्रिस्टोफर आनी मरिया देव मोगाचें जिवीत जियेलीं आनी आपल्या सवूय भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडयलीं. आमचीं कुटुंबां भावार्थान तीर ओकोंड जावंक, जेजूच्या पावलांनी चलूंक, कुटुंबांत खोरी नवसोरणी हाडूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन खोतखोत्यान मागुया. आयचो दीस विधवा, अनाथा, व्हडां, सिनियर्स, दुसऱ्या प्रांतांच्या लोकांच्या, मायग्रंट्स आनी संस्कृतीकारण कोरच्या इनकल्चरेशन वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या साबार तोरेच्या मुनियारपणाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच सियोली आनी पणजे ह्या वाराडां पासत आयज मागुया. पुरबाईच्या भावां भयणांनो, आमी दर एकलो हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेतलो कुटुंबाचो वांगडी आनी आमकां दर एकल्याक आमच्या कुटुंबाचो मोग आसा.
आमी दर एकलो आमची जबाबदारी सांबाळून आमचें कुटुंब पवित्र आनी मोगाचें करूंक आमी जायते तरेनी वावुरता. आमच्या कुटुंबाच्या देण्या खातीर दिनवासतना करीत भाशेन आमच्यो अस्कोतायो आमी ओळखून घेवया. घडये जायत कांय फावटी आमची कुटुंबीक जबाबदारी आमी बरे भाशेन पाळूंक नात. आमचे घडये मोदें तोंटे उपासले. आमी आमचें कुटुंब पवित्रायेन चलूंक देवाच्या उतराचो उजवाड घेवंक ना. केन्नाय आमच्या घोव बायलां मदें उजत जाली जाल्यार आमी घडये एकामेकाचेर उतिल्ल्या, एकामेकाक आमी दुखयल्या. आमच्या भुरग्यांकूय घडये कांय फावटी आमी बरी देख दिवंक ना म्हूण भुरगीं आमी आमच्या आवय बापायक रेस्पेद दिवंक चुकल्या. दूख धरून असल्या पातकांचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोरपतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमचे गरजो आमची मागणी भाग्योंत जोसेफ वाजाचे मोजतीन बापाक उबारुया. आमी दर एकलो आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. जे आमच्या कुटुंबान बरें आसा ताचे खातीर दिन वाचुया. आमच्या कुटुंबान दूख आसा, कोश्ट आसा, पिडा आसा, अडचणी आसात ते आमी बापाक उबारुया. करीत भाशेन ही आमी सांत अनिता आरावजो ही आमची भयण आपल्याक फावो जाल्ल्या सगल्या उपकारां खातीर देवाक दिनवासता आनी आमी सांतल्यान आपले उपकार ती बापाक उबारता. तिचेर, तिच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागुया. देवा, तुज्या याज्ञिकान आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जोसेफ वाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमा पर्यंत पोरचो होळा आयली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगुटले आनी सर्गेच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ देश घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शिवोडतो मनाचे विस्वासी साक्षीदारा आमकां कर. आमच्या हास्सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सगळ्या जनावरां मदें सोरोप चड शिडूक आसलो. ताणें बायलेक म्हणलें, बागेंतल्या सगळ्या झाडांचीं फळां कांय नाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें. बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, बागेंतल्या रुखां मदें एक रूख आसा, ताच्या फळा विशीं देवान सांगलां, तुमी मरणांक सांपण्ण जावं ते रुखाचें फळ खाय नाकात, न्हय म्हूण ताका हात पर्यंत लायनाकात. तेन्ना सोरपान बायलेक जबाब दिलो, हें खरें न्हय, तुमी मोरची नात. जे दिसा तुमी तें खाशात ते दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें ओळखून तुमी आपणा भाशेन जातल्यात म्हूण देव बरो जाणो.
म्हणटोच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक बुलोवपी अशें बायलेक दिसलें देखून तिणें तें फळ काडलें आनी केलें आनी आपल्या घोवाकूय दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उदके जाले आनी आपूण विंगळी आसात म्हूण तांकां गमलें. ते पासत तांणी अंजिराच्या झाडाचीं पानां शिंवलीं आनी बेंडाक बांदूंक पेंगटां रुमाल केले. सांजेचें शितोल वारें मारतना सर्वेस्पोर देव बागेंत भोंवतालो तेन्ना तांणी ताचो तालो आयकलो आनी बागेंतल्या झाडांनी दादलो आनी ताची बायल सर्वेस्परा देवाचे नोदरे मुखावेलीं लिपलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. सगळीं म्हणुया. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें पातकांचें कोत जोर धुवन काडलें मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना कोणाच्याच मनांत जोर आडगां नाडगानात तो मनीस कितलो बागी. जबाब. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपून दवरलें ना. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. जबाब. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. देखून भोक्तिवंत मनशांनी आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें. बुडटेचीं उदकां कितलीं उंच चडूं तीं ताका लागचीं नात. जबाब. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. तुजे गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सोबभोंवती सुटकेचे उल्हास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. जबाब. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. Babur koshi sogli. Surek vortar raulea. Kitle sobi, sobi. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे पोरबेग जेरुसाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेग सदांचे भाशेन जेरुसाल्याक गेली. आनी पोरबेचे दीस चल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवयक बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसाल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसाल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकोताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबांचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली
आनी ताचे आवयन ताका म्हळें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पोळ्या खोंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्याव. आनी ताणें ताका म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तो महाने म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. अपुरबाईच्या भावा भयणानो एक तरणाटो आर्टिस्ट आसलो 23-24 वर्सांचो. आनी आपलें हें पुराय शिकप केले उपरांत एक आर्टिस्ट कसो ताका एक आपणाचो पयलो एक बरोसो प्रोजेक्ट कितें तरी करपाक जाय आसलें, कितें तरी चितारपाक जाय आसलें, समथींग दॅट इज व्हेरी ब्युटिफूल, इम्प्रेसीव. आनी त्या पासून ताणें चिंतलें की हांव असो भायर वेतलो आनी लोकां कडेन विचारतलो, वॉट इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन दीस वर्ल्ड? ह्या संवसारांत सगळ्यान सोबीत वस्त कितें? आनी अशें चिंता आसतना ताका आपल्या एक यादनीक आसा ताच्या सोयऱ्यांचो. ताणें म्हणलें आपल्या सोयऱ्याच्या यादनिकाशी आपूण वचून विचारतलो म्हूण तो असो भायर सरलो. आनी ह्या यादनिकाशी पावतच ताणें यादनिकाक विचारलें, बाबा, ह्या संवसारांत सगळ्यान म्हत्वाची वस्त कितें? वॉट इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन दीस वर्ल्ड? आनी यादनिकान सांगलें, भावार्थ, फेथ. भावार्थ आमकां एक देवाचें देणें. हें पळय, ह्या भावार्थान हांवें यादनीकपण म्हजें हांव जियेतां. ह्या भावार्थान हांव लोकांक पळय देवाचें उतर परगटां, तांचो भावार्थ हांव खोलायतां, तांकां हांव देवाची ओळख दितां. म्हणटच म्हाका दिसना हाचेवन आनी कितेंय सोबीत आसा म्हणून. सो फेथ इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग. ताचें आयकून तशें फुडें वेता आसतना ताणें एका देव मंदिरा मुखार एक जोडें पळयलें, द न्यू कपल, जीं लग्न जावपाक आपली तयारी करतालीं, आपल्याच्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेवपाक तीं तयार आसलेलीं. आनी ती खुशाल आसलीं. हें पळोवन तो तांचेशी धांवलो आनी म्हळें, तांच्या लागीं विचारलें, वॉट इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन दीस वर्ल्ड? आनी चाट करून फाटीं फुडें चिंतना आसतना ताणें म्हळें, लव. सी वी लव इच अदर सो मच, वी हॅव एक्सपिरियन्स लव. आनी आमी एकामेकाचो मोग अनुभवला म्हणून हाचेवन आनी व्हडली सोबीत वस्त ह्या संवसारांत ना. सो लव इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन दीस वर्ल्ड. आनी ताचो जबाब घेवन अशेंच मुखार वेता आसतना ताका थंयसर थोडे सैनीक मेळ्ळे, सोल्जर्स. ताच्या मनांत तशेंच यो जालें की हांव तांचे लागीं विचारतलो, वॉट इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन दीस वर्ल्ड? आनी हो विचार ताणें तांकां घातलो. तेन्ना ताणें म्हणलें, पीस, शांती. शी शांती ही एकदम गरजेचें आनी म्हत्वाचें. आनी हाका लागून आमी पळय सैनीक ही शांती राखूंक आमी वावुरता. दुसरो झुजां कितें आसा तें आमी पयस करूंक वावुरता. आनी ह्या पासत आमी कन्विन्स जाल्यान शांती गरजेची. सो वी थिंक दॅट पीस इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन दीस वर्ल्ड. हें सगळें करता आसतना हो तरणाटो मातशें थकलो, कांसार जाल्लो, रातचो वेळ कसो जाल्लो. म्हणटच लागसार ताणें घर पळयलें आनी म्हळें, हांव त्या घरांत वचून कितें इल्लें उदक तरी पियेतलो, मागतलो म्हूण ताणें तें घराच्या दारार मारलें. धाकटुलें घर तें. दारार मारिना फुडें ह्या घराच्या दोनयान तें ताका घर उगडलें. त्या घरांत आवय आसली, घोव बायलां आनी ती चौगां भुरगीं आसलेलीं. जेवणाच्या मेजार आपणाचें जेवण जेवंक तयारी करतालीं. ताणें ह्या आवय बापाय कडेन त्या दोनया कडेन म्हणलें, म्हाका इल्लें उदक दिवशी पिवंक. आनी ताणें ताका उदक दिलें. उदक दिवन ताणें ताका भितर आपयलो. तूं कांसार जाला आसतलो, तूं भुकेला आसतलो, आमी जेवपाक तयार जाल्यात, म्हणटा आमचे बरोबर तूं जेवणाक बस. आनी जेवणाक बसलोले कडेन तांचें जेवण तांकांच पावपा सारकें आसलोलें. म्हणलें तें जेवण आतां दुसरो मनीस आयला, जेवण पावचें ना म्हणून भुरग्यांनी जेवण तांकां जातलें म्हणून आवयन बापायन जेवण आपलें हाका दिलें, इल्लेंशें आपणाचें काडून. आवयन बापायन जेवण हाका दिलां म्हणून ह्या भुरग्यांनी आपणाचें कितें आसलें तें आवय बापायचे भशेन घातलें. आनी सगळें चलता आसतना हो तरणाटो काळजाचे खुशालकायेन भरलो आनी ताच्या मनांत अशें येवजून आयलें, this is the most beautiful thing in this world. The family, the love that I see here, the faith that I experience here, the peace that I can see here in this family. This is what is the most beautiful thing in this world, a family. आनी खरेंच मोगाच्या भावां भयणान हांव म्हणटलो आसलो, फामील इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन दीस वर्ल्ड. आमचो घोराबो, आमचो कुटुंब
इज द बेस्ट आमच्यानी म्हणूं येता. आनी जरी तर आमचो कुटुंब आमचो घोराबो जरी तर नॉट द बेस्ट थिंग इन दीस वर्ल्ड, जाल्यार आज भाग्योन जुजे आमकां आपयता टू रिफ्लेक्ट वाय इज इट नॉट द बेस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन माय लायफ. हो घोराबो म्हाका कित्याक मोगाचो न्हू काय, कित्याक म्हजो घोराबो इज नॉट द बेस्ट काय. आनी हें नियाळपाक मोगाचें भाव म्हण आयज आमच्या मुखार देवाचें उतर आसा पळय. पयलें वाचप आदाम आनी एवेची जी कथा पळयता तसली कथा आमच्या घोराब्याची जाल्या देखून आज आमचो घोराबो कोसळ्ळा काय. हो भाग्योन जुजे आनी मारिया हांच्या घोराब्याचेर आमी नदर मारता आसतना तातूंतलीं तत्वां कितें आसात तें आमच्या कुटुंबांत आसात तें पळोवन हांव संतोश्तां काय. ओर सकल जाता हांगा थंयसर पूण आमी वावुरता काय. आनी हाका लागून म्हजो घोराबो म्हाका म्हत्वाचो आनी इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड अशें म्हज्यान अभिमानान म्हणूं येता काय. आनी देखून मोगाच्या भावा भयण आज हे दोन तरेचे देखावे आमच्या दोळ्या मुखार आसात. एके वाटेन आदाम आनी एव देवान तांकां सोबीत त्या झाडदिनान घातलेली आनी झाडदिनान घातलेले कडेन सोरपान कशी तांकां ताळणी हाडली, कशी ती भुलोवली आनी कशी ती पातकान पडली हें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. जाल्यार दुसरे वाटेन भाग्योन जुजे आनी मारयेचो सांगात एकामेका सवें. तांचो भुरगो देव मंदिरांत सांडलेले कडेन कशे भाशेन ही घोव बायलां आपल्या भुरग्याचे सोदीक लागतात. कसो तांचो संबंद एकामेका सवें. कशे भाशेन ती आपल्या भुरग्याक सोदल्या उपरांत आपली हुस्को खोंती आपल्याच्या काळजांतले पुताक ती गमयतात. कशे भाशेन हे सगळें देवाचो गूट आंकवार मारी आपल्या काळजान सांबाळून दवरून आपल्या घोराब्यान पवित्रपण हाडटा हें आज आमकां शिकूंक मेळटा. ते पासत आज आमच्या कुटुंबीक जिविताचेर आमी नियाळ करता आसतना ही उतरां 3 येसान सुरू जातलीं आमच्या कुटुंबीक नियाळाक आमी ती लावूंक वावरुया ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान. पयली येस जी हांव म्हणूंक सोदतां ती समूर्त. मोगाच्या भावा भयण आमचें कुटुंबीक जिवीत आमी नवसरूंक सोदतले जाल्यार आमी समूर्त सांबाळूंक जाय. आनी जेन्ना हांव समूर्त म्हणटा तेन्ना देवाचें उतर, देवाची खुशी. जें कितें आदाम आनी एवेक देवान सांगलेलें एक समूर्त कशी देवान तांकां दिलेली पळय त्या रुखाचें फळ तुमी खाना काय म्हूण ही समूर्त ताणें मोडली. देवाचें उतर ताणें खाला उडयलें. जाल्यार भाग्योन जुजन आंकवार मारे समूर्त सांबाळटा. ती वर्साच्या वर्साक पास्कांचे पोरबेक जेरुजाल्याक वेताली, हेवूय वर्साक ती वेतात. आनी वेतेले कडेन हे भाशेन 8वेंच कितें जातले कडेन ती देवाच्या उतरा प्रमाणे ती चलतात. सायबीण माय आपल्या काळजान सगळें बाळगून दवरता. देवाचें कितें तें जेजूच्यान ती समजूंक ती वावुरतात. मोगाच्या बाबा भयणांनो आज आमी आमकांच विचारूंक जाय देवाचें उतर आमच्या कुटुंबान पयलो जागो घेता काय. आमी घोव बायलांक कशीं देवाची समूर्त सांबाळपा खातीर आमी वावुरता काय. देवान दिलोलो कायदो आमकां जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये. लग्नाच्या दिसाक दिलेलें उतर सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विस्वाशी रावतलें तें उतर एकामेकाक दिवन आमी घोराबो घोडलोलो. जाल्यार आज आमचो घोराबो घोडल्यार वर्सां भोळांडलीं. थोड्यांक 5, थोड्यांक 2, थोड्यांक 15, थोड्यांक 20. जाल्यार आमचो घोराबो पावला खंय काय. आमचें कुटुंबीक जिवीत खंयचे दोशेर गेलां काय. जाल्यार म्हज्या घोराब्यान मागणें आसा काय. म्हज्या घोराब्यान देवाची समूर्त सांबाळपाचो आमी घोव बायलांक तोकोस घेता काय. पळयलां हांवें वेतात रेतिरांक आमी देवाच्या उतरांक आमच्या कुटुंबांत जागो ना अशें न्हय. नोवेना करता आमी, शर्मा आयकता आमी, गडे घरांत हांगा थंयसर जाता आसतलें मागणें आमचें. पूण आहा काय आमचो घोराबो मजबूत घोडलोलो. वेता थंयसर रेतिरांनी आमकां आयकूंक येता हिलींग डेलिव्हरन्स धांवता लोक. थोड्या कडेन ट्रॅफीक कंजेशन जाता थंयसर. आमचो आयतार इगोर्जेंत वचपाचो ते आनी पळोवंक ना आमकां. पूण आयताराचो रेतीर धांवली थंयसर. हिलींग जाय आमकां, डेलिव्हरन्स जाय आमकां. कुटुंबाची वांगडी आमी येता काय हिलींग घरांत जाता काय. घोराबो मजबूत आमचो डेलिव्हरन्स मेळना काय आमकां. आनी हे भाशेन देवाचें उतर आमच्या कुटुंबान पाळून आमी खरेंच देवाची समूर्त पाळटा काय. देखून कोण काय तो शुडूक देंवचार जो आमकां नाडटा तो, कोण काय तो शुडूक स्वरूप जो आमच्या कुटुंबीक जिवितान भितर चल्ला तो जायते आसतले. पूण म्हज्या मना प्रमाणे दिसता आमचे मोबायल, आमची टीव्ही, आमची सिरियलां, मोबायल स्वरूप जाला आयज. आनी त्या पासून आयज मोबायल जायते जाणांक नाडटा, संबंद तुंडोवन उडयल्यात. हांव पळयता आमच्या मॅरेज कोर्स दिता थिंगा व्हंकल न्हवऱ्यांक तांकां 5 मिनटांचो ब्रेक दिवपाक जायो. सुरू जावच्या आदीं तांकां आमी सांगतात तो मोबायल मातशे कुशीन दवरात, तो सायलंटाचेर दवरात म्हणून. ताचो वायब्रेटरांचेर आसता तो मोबायल. मोबायलूय वायब्रेट जाता आनी तिवूय वायब्रेट जाता. मागीर 5 मिनटांचो जर तर तांकां ब्रेक दीत जाल्यार ताका सूख लागना. व्हंकल न्हवऱ्यान एकमुखा कडेन मातशें इल्ली गजाल करचे सुवातेर इल्लो विसव घेवचे सुवातेर तांच्या हातांनी मोबायल पळयता आमी. आनी मोबायलाचेर पळयता हांव कितें फेसबूक, इंस्टाग्राम,
व्हॉट्सॅप हें पळोवप तांचें बरी स्क्रोल करीत रावताय ती शींच 5 मिनटां आसतात तेन्ना चाये ब्रेक आसलेलो सगळीं चाये गेलो कोणी नेकली कापल बसून आसलेलें थिंगा बाय तुम च्या पिवपा तरी वसाय न्हू च्या आहा थंयसर पिवपा तरी वसाय न्हू अशें म्हूण सांगूंक गेलो कोणी न्हू दोगांय हाती मोबायल गेम खेळटाय न्हवरो आहा तो कँडी क्रॅश खेळटा आनी व्हंकल आहा ती केसो फोडान देंव वयता हें जिवीत आमगेलें हो देंवचार भितर सरलो आमगे कुटुंबांत आनी ह्या देंवचाराक घेवन आज आमच्या घोराबे कितले हल्ल्यात ते पळयात मागण्याचें जिवीत खंय पावलां तें नियाळूंक गरजेचें दुसरी येस जें म्हणटा ती संबंद एकदम म्हत्वाचें आमचें कुटुंबीक जिवीत आमी नो सोडटले जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणां आज संबंदाचेर आमी नदर मारुया कसले संबंद जाल्यात काय घोव बायलांचे आमी आवय बापायनी आमच्या भुरग्यां कडेन कसले संबंद सांबाळल्यात काय आयचे पयले वाचपांत जे आमी संबंद पळयता ते संबंद गुन्यांवांचे आमी जाण उपरांत देवान तांच्या लागीं विचारल्या उपरांत आदाम म्हणटा तुवें दिलो ती बायल पातकी तेण दिलो तो म्हाका आपूल एव म्हणटा तो सोरोप तेण म्हाका ताळलें गायली आनी हांव ताळलें पोळी म्हणजे दोगांयनी एकमेकाचें घराणें घालून आपणाची चूक ओळखून घेवचे सुवातेर जालें सादोलें सगलें पूण शिव वर्तमानान भाग्योन झूज आंकवार मारी पळय जबाबदारी घेतात एकामेकाचेर घराणें घालिनात भाग्योन झूज ह्या सायबीण म्हणिना कोखली आवय तूं आं पुताचो भोर ना तुका साणून येता ताका देव मंदिरान हो साणून येता ताका हुंयसर तो मात पूण पडून वचूंक ना तुका जाल्यार सायबीण मागीर रागार जावन तूं दादलो तूं पायी तुवें चोवपा न्हू तें तुगे जबाबदारी न्हू ती तुका पण गेलां एक दीस जालो थंय चलत आहाय आमी हुस्को आहा तुका नो कंप्लेन्स नो जजींग नो ब्लेम जाल्या चूक थंयसर पूत उरलो हाटल्यान थंयसर सांडलो तो कशे भाशेन आमी दोगांय जबाबदारी घेवन ताका सोदूंक वेतलें काय हें ताणें पळयलें मोगाच्या बाबा हे संबंद गरजेचे आसात काय आमच्या घोव बायलां मदें चुकतात आमी ना न्हू वयर सकयल जाता ब्लेम घालप घोवाचेर घालप गोरकांनीचेर घालप भुरग्यांचेर आनी असल्या संबंदान जे येतले कडेन आमच्या घराब्यान आसा खंय काय सूख आमच्या भुरग्यांचे संबंद पळयात मोगाच्या भावा भयणांनो तुमी ल्हान आसतना आवय बापूय भुरग्यांक सगळें दितात ल्हान आसतना कितले त्रास कोस काडिनात तुमी भुरग्यांक ट्युशनाक व्हर इस्कलाक सोनाड पांय हाडूं वयता माय पावोवपा वयता माय पावोवपा वयता पांय हाडूं वयता त्रास कोस काडटात तुमी व्हडलीं जातच ही भुरगीं जातात कोण काय इतल्यान तुमी तांच्या भुरग्यांक दिता आसतना शिस्त दिल्या भुरग्यांक दूख कितें दाखयलां भुरग्यांक सान मारूंक शिकयल्या थोड्यांच्या भुरग्यांचे बॅड करूंक जायना उठल्या म्हणटच तांच्या बेडशिटाक गोड मारूंक जायना माय मागीर मारूं येता पुतागे रूम साफ करपा येता मागीर थंयसर तो गेलो इस्कलान बाबा म्हूण गेलो आसून 5-10 मिनटां आहाय म्हळ्यार तोड उठताय थंयसर लाग केल्याय आवय बापायनी आनी ह्या भुरग्यांच्या फुडार तूं बोर जाता म्हूण मागताय ही भुरगे फाल्यां व्हडली जात्रेची असो संबंद सांबाळले कडेन ही भुरगीं हालचयतलीं तुमकां हाजीला वसाय हाजीला रावात मागीर थंयसर गुन्हा करूंक जायना कित्याक आमचे संबंद पळय आमच्या आवय बापायचे घोव बायलांचे कसले जाल्यात काय आंकवार आसतना अकोल न्हवर आसतना सुसागाद बरी आहाय ती परफेक्ट हांव विचार थिंगा अकोल न्हवरे कडेन मॅरेज कसा येयलोले कडेन न्हवरो कोण गो तूं गेलो म्हणल्यार अकोल सांगता सुस्कार फादर हूंय लायफ हूंय ताजे बिना जियेंक जायना हूंय ऑक्सिजन मुसता थंयसर तूं न्हवऱ्याक वयता रे तुगे अकोल कोण म्हणल्यार आवय प्रिन्सेस हूंय हानी शानी हें काजार जाशने आदी सगळें चलता जायते फावटी हाचेर नियाळ करून सांगलां तुमकां हांवें आंकवार आसतना शाना 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 काजार जात्री सुण्या 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 जालें हे संबंद आमगेले हे काजार जातोच गोरमी देंवता काजार जातोच आनी शाना न्ही ना रेड्या बोज्या हें पळचय रे कुड्या ही उतरां आमगेलीं घोव बायलां गेलीं एकमुखाक त्या पासून मोगाच्या बाबतींत हे संबंद पवित्र काय हे संबंद आमकां पवित्रपण जोडूंक पावयतात काय नियाळुया हाऊ डू आय ट्रीट माय हजबंड हाऊ डू आय ट्रीट माय वायफ हू इज शी टू मी आंकवार आसतना सगळे घेवन भोंवता खंय आज 4 म्हयने जाले ती आतां पासून चयल ना आंकवार आसतना सगळे खंय शॉपान भोंवता खंय हाच्या वयतालो आज 8 म्हयने जाले एक दीस रेस्टॉरंटा पासून गेले ना खंय थोड्यांनी गोवा आहाय त्या बायलांगे बर्थडे पासून विसरले खंय ते बाट चयता कितान दितले काय म्हण आंकवार आसतना एवरी इयर खंय टॉप दितालो टॉप घालपाक आनी मोगाच्या बाबा मेनान आज आमच्या कुटुंबीक लग्नीक संबंद खंय पावल्यात काय हे आमची भुरग्यांक पासेंस आसा काय मोबायल तर तांकां दिना जाल्यार ती सोरपा भाशेन जाता सारकी मेजा पोंदा धांवता येदीशी हाय 2 वर्सांची 2.5 वर्सांची तांकां मोबायल हातीन दिवन जेवण जेवपा जाय आमी नाजाल्यार बायको जायना जेवण लावपा थंयसर आनी त्या पासून मोगाच्या बाबा मेनान नियाळ करुया आमचे संबंद कुटुंबीक आमच्या भुरग्यांच्या आवय बापायचे खंय पावल्यात काय आनी तिसरी एस जे हांव म्हणटलो आसली ती सांगात समूर्त मोग आमचो तिसरी एस आमचे बरोबर कितेंच भाशेन बरेपण हाडटा संदेश आमच्या कुटुंबाचो
आनी त्या पासत मोगाचे बाबा भयण हो संदेश आमच्या कुटुंबाचो आमी कशे भाशेन आमी तो जियेंक पावता काय, कशे भाशेन आमच्या कुटुंबान हें बरेंपण आसा काय. आनी संदेश म्हणटात तेन्ना एक म्हत्वाचो संदेश आमच्या कुटुंबान आसूंक जाय म्हणटा तो संदान, बोगसणें. काय बरे भाशेन पळय आमी जबाब दिलो, बोगसणें मेळटा तो मनीस सुभागी पळय. आयज मोगाच्या भावा भयणांनो, बोगसणें नासतना आमचे कुटुंबीक फुडें व्हरूंक जायना. चुकतात आमी. काजार जातच कडेन अकस्मात कितें दिश्टी पडटा, घोव चुकता, बायल चुकता, तेन्ना बोगसणें मागतात तेन्ना ह्या बोगसण्याक जागो आसपाक जायो. आज कितलीं काजारां मोडटात. म्हज्यान तुमकां सांगूं येता, काळजान दूख धरून बोगसणें दिलोलें जाल्यार आज ही बिशप हावजान पावची नासलीं. कितें चूक केल्या थंयसर धरून बोगसणें, खरें बोगसणें दिलोल्यान घेतलोलें जाल्यार आनी खऱ्या बोगसण्याचो ओत घोव बायलांच्या जिवितांत दिश्टी पडलेलो जाल्यार आज कितलीं लोक ना साल्वार जावपाची. पूण ना, स्टाबन तूं नॉक फादर म्हणटाय, म्हाका सांगताय तो केसो तो, ताका बोगशिपाचें. हांव जाण फादर हूंय एकलो म्हाका सांगता, तेगे बोगसून बोगसून काबार जाल फादर हूंय. आंकवार आसतना बोगसण मेजनाय तुमी, काजार जातरी बोगसण मेजूं लागताय. आनी मोको विचारताय, फादर कितू पाट बुक शिवपाक काय हूंय तेंकां. हांवें म्हणटा काजार जातना उतर कितू दिलो आहा, सुखान तशें दुखान पिडेन मोरो पर्यंत बुक शिवपाचें. घरकार तो म्हज्या साक्रामेंताचो, देवान म्हाका तो दिला, देवान ती म्हाका दिल्या, हें कोण चिंता काय. फकत नाच फुगड्यो. काजार जासना ती तो रोस म्हणाका थिंग नाच फुगड्यो म्हणून, ते रेस्पेर म्हणाका थिंग नाच फुगड्यो म्हणून. फकत देडयो जायो 7, 8, 12 देडयो, तेंकां घेवन नाचताय थिंगसर. कांय ना. काल कोणागे काजराक गेलो कडेन न्हवऱ्यान शेंकरें बांदिला, शेंकरें न्हवरूच आतां शेंकरें घेवन येयला. हें इम्पॉर्टंट तेंकां. व्हंकलेगे पांय 3 हाती बांदून येयला, व्हंकलेगे पांय. व्हंकलेगे भावा आहा तेगे आनी एक हाती आहा, आनी देडे आहाय ते बाउन्सरा शुभ रावले, जालें. हे तयाऱ्यो आमगेल्यो. आनी त्या पासत मोगाचें पण होच तर आमचें ध्यान मन, आत्मीक जिविताचें ध्यान मन ना जाल्यार संदान हें हूंय आसतलें काय. चुकतात आमी. बोगसूंक गरजेचें. आनी त्या पासत हांगासर आमी पळयता, शिव वर्तमानान आंकवार मारेन जुजेक बोगशिलो, सांगून आसतना बोगशिलो. आय अंडरस्टँड, चूक जाली. जुजेन कडेन सायबीण नायकूय बोगशिली, अंडरस्टँड, चूक जाली. आनी त्या पासत तांचे मदें संबंद वाडलो. ताणें एकामेकाक बोगशिलीं आनी नाजरेताराक वचून ताणें आपलो घोराबो फुडें व्हेलो. मोगाचे बाबा भयणानो, किरीत भाशेन बागेन जुजे आनी ताचो घोराबो आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. हे सगळे शेगूण बागेन जुजेच्या घोराबेंत आसले. आनी त्या पासत आवय बापाच्या संबंदान हो भुरगो ल्हानूच आसतना ताका सांतुलो म्हणटाले आमी. ताच्या घोराबेन पवित्रपण आसलें. आवय बापाय सगळे मोगाचे संबंद आसले. ताका आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमचें कुटुंबीय जिवीत नवसरून जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमी वावरुया. उबी रावया. जें कितें आमी नियाळ्ळां तें आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आमी पाळूंक आमकां आदार ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुण्यारपणाक सदांच पयलो जागो दिवंक गोचेक सांपडलेल्या कुटुंबाक फावो तो आदार सहकार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या कारभारीपणाचो वापर सदांच पोजेच्या फायद्या खातीर करूंक कुटुंबीक जिवीत मजबूत कोत्तेले कायदे आनी सवलती निर्माण करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जायतीं कुटुंबां निराशीपण, गैरसमज, बेबदिकाय, अविस्वाशीपण आनी दुसऱ्या हेर कारणांक लागून दोशी जावपाचे गंभीर परिस्थितीर पावल्यात. नाजरेताच्या पवित्र कुटुंबाची आनी बागीवोन जुजे वाजाच्या गोराब्याची देख घेवन असल्या कुटुंबांनी नव्यान मोक्ष, शांती, उस्को, सेवा आनी हेर असलीं तत्वां निर्माण जावंक बापाची कृपा मागुया.
Jezucho, nahavan papa, e magne korta tuka. हो आयचो नोवेनाचो दीस दिओसिजाच्या विधवां अनाथां बोर्डा सिनियर्स आनी दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या मायग्रंट्स आनी संस्कृताय कारण कोच्याक इनकल्चरेशन हे वावरा खातीर भेटयला. हे वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडूं तो फलाबरीत जावचो आनी ह्या वावरान जबाबदाऱ्याची आसात तांचेर आनी हेरा आदाराच्या सुबा देणी ओतची म्हूण देवा लागीं मागुया. Jezucho, nahavan papa, e magne korta tuka. आयच्या दिसाक शिओली आनी पणजे हे दोनूय वाराडांतले यादनीक तोशीं म्हत्वाशीं आनी फिगोर्सकारां भाव भयणां बरोबर आपली रोमारी घेवन हे नोवेनांत भाग घेतल्यात. तांचेर सगल्यांचेर आनी हेर वावराचेर बापाचो सुमार आशिर्वाद मागतना हे मिसांत वांटो घेतल्यांक बापाची कृपा मागुया. Jezucho, nahavan papa, e magne korta tuka. सर्गींच्या मकाळ बापा, आमच्या दर एकल्याचें कुटुंब तुजें देणें म्हूण आमी वळखून घेता आनी तुज्या एकल्याच आपुरबायच्या पुताक एका कुटुंबान जल्माक हाडून हें कुटुंब तुवें पवित्र केलां. ह्या कुटुंबाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आनी बागेन जुजेचोय कुटुंब आमच्या मनांत हाडून आमच्यो गरजो आमी तुज्या पांयाशीं दवरल्यात. आमच्या कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. उंड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना आमचे आनी आमचे कुटुंबाचे सूख दूख वावर धंदो सपनां आनी हेर सगलें देवाक भेटोवया आनी गीत गावया जिणे वांटे जिणे किण्णा. Suka fula kosta kate et samgele chine bate pattlav baba beto tuka undya ani sorya vangra म्हज्या भयणी भावांनो, ह्या मोशानीक तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोकाळ बापा, सांत जोसेफ वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काराच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोनवाळायन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें पोरगोटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनीक सासणाचे देवा, सोर्व काळे आनीक सोर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताचें शिकवण आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 darbaraco sorves por tu. Konkani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतेले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por kotum-ia. Sumia Jezu, ami hodokata, ani hekasitle pieta. Title spauti, tu vojbovani sor, ami tuže moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आख्वार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवान जुजे, भाग्यवान धर्मदूता, भाग्यवान जुजे वाज, भाग्यवान फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. अपुरबायेच्या भावां भयणांनो, फॅमिली
इज द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग इन दीस वर्ल्ड हे आमच्या काळजा मनांत कोचोवया की आमचे दर एकल्याचो घोराबो इज द बेस्ट थिंग दॅट गॉड हॅज ब्लेस्ड अस वीथ. आनी हें जातलें जाल्यार जें कितें आमच्या बापा मागणें आमकां शिकयता तें आसपाक जाय. पयलो जागो देवाक, देवाचें नांव व्हड जावं, ताची खुशी आमच्या कुटुंबांत आमचे मदें जावं. आमचे संबंद जे देवा कडेन मनशा कडेन मोगाचे संबंद, घोव बायलांचे संबंदान देवाचे आसणे आनी बोगसोण्याचे संदानांचे संबंद आमचे जे भाशेन आमचे मागणें आमकां शिकयता. सायबा म्हाका बोगोस जशें हांव दुसऱ्यांक भोगशिता. तर आज कितेंच भाशेन जेजून शिकयल्या मागणें म्हणटा आसतना आमच्या कुटुंबांत हें मागणें आमी जियोंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत खोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत खोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू आमच्या कुटुंबाचो माज. तोच तो जेजू आमचें कुटुंब सोबीत सुंदर करता. ह्या पासत एका साद्या कुटुंबांत जल्माक येवन ताणें आमचीं कुटुंबां पवित्र केल्यात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत घेवचो वेळ पावलो. ताका आमच्या काळजांत घेवंक वावार्थान आनी भोगतीन एकूच कुटुंब कशें फुडें सरुया. पवित्र कुमन्यांव हातार ओ जिबेर घेवं येता. फुडारी दाखयता ते मंदावळीन कुमन्यांव घेवचो म्हूण आमी विनोती करता. दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयणां आसात जाल्यार कुमन्यांव घेवचो न्हय म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावया भाव भयणी आमी सगलीं.
असो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितलेंच खरेंच सांगता म्हाका पावलें. उबी रावया. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, सांत जोसेफ वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडो. नवें बळ आनीक नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परीन तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आनी आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुताचे जेजूचे नांवेन. Bossinga. बाबा भयणीनो, म्हाका चड आनंद भोगता ह्या वेळार आमच्या पाद्री बाबांक जे आयज हांगा आमचे पासत ते आसलेले तांकां देव बरें करूं म्हणूंक. आनी खरेंच हें काळजान ताना म्हणटा, कित्याक ह्या तेंपार सगळे आमी बिजी आसतात, सगळीं हें ना तें ना कामां कितें तरी आसताच. आनी तरी आसतना ह्या बऱ्या वावरा पासत फॉर अ गूड कॉज हे पाद्री बाबा आमचे आमकां वेळ दितात, आपलो मोलाचो वेळ. फातर आल्बाना कोंकणीत भाशेन देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. आनी हांव जाणा ताच्या बुजाचेर जायतो भार आसा, कित्याक तो संचालक इज द डिरेक्टर ऑफ द फॅमिली सर्वीस डायोसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटर. आनी तरी आपलो वेळ आमकां ताणें दिला बरे सुवातेर बरे भाशेन मोगान ही मिसाची भेट भेटोवंक. आनी दुसरे सुवातेर तुमी आयकलां ते भाशेन आनी हांवें भितरूय लावन आयकलां बरे भाशेन फोडून बऱ्या उतरांनी आनी सदांचे भाशेन उर्बेनूच देवान ताका गूण दिला देवाच्या उतराच्या पुरगोटणीचो. बरे भाशेन समजता ते भाशेन चाबून तोंडान घातात ते भाशेन ताणें आमकां विशया प्रमाणे आमकां हो संदेश दिला. ह्या सगल्या पासत फादराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या वावरान जायती ताका कुशालकाय मेळची म्हूण मागता. ताचो वावर देवान सुफोळ करचो म्हूण मागता. कुटुंब म्हणजे चड गरजेचें. एवरीथींग हॅपन्स इन अ फॅमिली एंड्स इन अ फॅमिली. मुळावी वस्ती देखून ह्या व्हडल्या खात्याचो तो वडील जायती जबाबदारी ताका आमी बरें मागता, बरी भलायकी मागता. आनी हें म्हणून आनीक फावटी फादर आल्बान तुका चड देव बरें करूं. फादराचे उजव्याक आसात आमचे सदांचोच वळखीचो फादर पिटर ब्रिटो. हे सांकवाळचे इगर्जेचो पातकुर्तो. ह्या मिसाचो बलिदानान वांटो ताणें घेतला. ताकाय आमी ताच्या मागण्या पासत आसण्या पासत देव बरें करूं म्हणटा. कांय कळोवण्यो आमच्या मिसाच्या नोवेना विशीं. नोवेनाच्या दिसांनी खेरीत भाशेन जानेराचे 15 पर्यंत मिसा हे परीं जातलीं. सकाळीं 6 वाजता, 7:30 वाजता, 9:15 वाजता हे मीस रोमारीचे मीस जातलीं.
ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. सांजे आमची मिसां 4 वाजता, हेंय मीस रोमारीचें मीस, 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. आयतारा दिसा जानेराचे 15 मिसाची मांडावळ हे पोरी. सकाळीं 5 वाजता, 6:15, 7:30 वाजता, 9:15 हें रोमारीचें मीस जातलें. सांजे 4 वाजता हें मीस रोमारीचें जातलें. दुसरें मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोबाजीक पोरबे दिसा 16 जानेराचे मिसाची मांडावळ हे पोरी. सकाळीं 5 वाजता, 6:15, 7:30 वाजता, 8:45 दोबाजीक पोरबेचें मीस 10 वाजता. हें मीस आमचो कार्दियल साहेब, आमचोच आर्चबिश फिलीप नेरी कार्दियल फेर्रांव आमचे खातीर भेटयतले. उपरांत भाग्यवंत जोसेफ वाजाचे ओरातोरीच्या कुडान पारंपारीक मीस जातलें दोनपारची 12 वाजता. सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमाणें मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. भोव करून कामाक वेतोल्यां खातीर. म्हाका बाबा भयणीनो कांय कळोवण्यो ह्या आमच्या खेरीज जाग्या विशीं आनी थोड्यो सवलती ज्यो आमी तुमचे पासत केल्ल्या त्या पासत. आमकां कुमसार जावपाक कोणाकूय खोशी आहा ताणेन मिसा पयलीं वो मिसा उपरांत कुमसार जावं येता. तेच भाशेन मिसां तुमी दिवं येता, विनंती करूं येता, बरोवंक तुमची पिटिशन्स आसात तीं वो देणगी दिवंक डोनेशन्स आमच्या स्टॉलान हें सगळें तुमकां मेवता. तेच भाशेन धर्मीक वस्तू आमकां मेवतात आमच्या स्टॉलान. आमचो कॅलेंडर आसा, आमची फर्स्ट एड सेल आसा, हें सगळें आमकां ह्यो सवलती आमकां मेवतात. तेच भाशेन आमकां आसात आमचे वॉशरुम्स, आमकां खावणा जेवणाच्यो दुसऱ्यो हेर सवलती आमकां फावो जातात. तेच भाशेन सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन हें सगळें तुमचे सेवेक. भाग्यवंत जोसेफ वाजाचे सँक्च्युरीन शापलोले सांगला ते भाशेन कॅलेंडर आमकां मेवतात. ते तुमी व्हरून आमकां तुमी आदार करचो. व्हडलेशे दुडू आमी ताका घालूंक ना, थोडेच म्हणटकूच ह्या वावरा वरवीं ताचें प्रचारण आख्ख्या गोंयांत आनी गोंया भायर जावंक आमी मागता तुमचो आदार. नोवेनाच्या दिसांनी हे परवे दिसा पर्यंत भाग्यवंत जोसेफ वाजाची सँक्च्युरी आमी सांक्तुआर म्हणटा उक्ती आसतली. 7 मुर्तीचो उमो भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ती 1 पर्यंत आनी सांजे 3 ती 7 पर्यंत. फाल्यांच्या मिसांक कोणूय वाचपां वो सुरवातेची उतरां वो भावार्थाची मागणी करूंक सोदता जाल्यार ताणें मिसां पयलीं येवन साक्रिस्तीन येवन मेळचें. जे आमच्या बाबा भयणीक आयकोपाची कठीणाय आसा आमी म्हणटा हियरींग इम्पेरमेंट, थोड्यांक आयकोंक मातशी जोडाय आहा, त्या पासत 4 वाजता मिसाचेर आनी 10 वाजता परबेच्या मिसाचेर ह्या दिसा खेरीत भाशेन तुमकां ही सवलत मेवतली. जाका कोणाक आयकोपाक मातशी कठीणाय जाता, सोजमूंक कठीण जाता तांचे पासत. ह्यो सायन लँग्वेजीचे मीस आमकां जे आमची सवलती पासत केला ते आमकां स्क्रिनीचेर आमकां पळोवपाक मेवतलें. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. तुमचो घराबो, तुमचो कुटुंब द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग करच्या खातीर क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. भाग्यवंत जोसेफ वाजाची नोवेना मागणी. मोगाल बापा तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजपांनी तुझ्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी गोंपलें.
ताच्या पावलार पाऊल दवरून तुझ्या सेवका भाग्योन तुझे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आणि आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आणि आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्योनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या वीराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आणि ताचेच मोसतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना बरी क्रिस्ती तत्वां आपणावन आमचें कुटुंबीक जिवीत नवसरून फुडें पावलां मारुया. संताच्या मानाक गीत गावया जुसे वाजा आमच्या भावा. Nagiwon sana आमच्या भावा विनोयत्या तुझी मोसोल पावो साक्षी दिवंक जेसू बापाक पोसू उर्बेन बोल आमकां सांगोय तुझे वाजा आमच्या भावा तुझे पासोन आगामोय Jezucho, pवित्र आत्म्या, आगामोहिमा, सजना. Zuze waza, आमच्या बाबा, तुझे पासोन आगामोहिमा. Baba Jezucho, pवित्र आत्म्या, आगामोहिमा, सजना.